श्याम शेट्ये ग्रुपचो सीईओ आणि एमडी हांणी आपल्या नव्या आस्थापनात संस्कृती रिट्रीट तोरशाचे उक्तावण केला। गुढीपाडव्याचो मुहूर्त साधून सुरू केल्लो हो वेंचराक बरेच लोकांची उपस्थिती लागली। या कार्यक्रमाक फक्त शेट्ये ग्रुपचे एम्प्लॉईज न्हय तर हालीच आयोजित जाल्लो शेट्ये ग्रुप प्रुडंट मिस्टर अँड मिसेस गोवाचे विनर्स आणि पार्टिसिपंट्स देखून आयिल्ले। संस्कृती रिट्रीट तोरशा जाल्ल्या ह्या उक्तावण सुवाळ्याचेर नदर घालुया, पण पयलीं जाणून घेवया शेट्ये ग्रुप बद्दल। आमच्याकडे जी फ्लावर्स आसा ती टोटल भायल्यान येता, एक बेंगलोर आणि कोल्हापूर पुण्याच्यान हाडटा थोड्या, आणि आर्टिफिशियल फ्लावर जी आसा ती तुम्ही पळयतले तर ती अक्षरशः सिंगापूर आणि जर्मनीच्यान येता। हे फ्लावर्स तुम्ही घेऊन आतात पळया, तुमकां दिसतले की ओरिजिनल असलेले भशेन, म्हणजे नॅचरल फ्लावर्स असलेले भशेन, इतले बेस्ट। फन्स अँड पेटल्सची एक स्कीम असा की ऑल ओव्हर द कंट्री तुमकां खंय जर फ्लावर्स पावपाक जाय अँड एब्रॉड भायर सुद्दां जाल्यार फन्स अँड पेटल्स थ्रू तुमकां ती सेवा मेळटा। लोकांक कमीच कमी म्हणजे जशें कार डेकोरेशन आसा लग्नाक कोणाच्या, तर एक 500 ते 600 रुपयात त्याचे कार डेकोरेट करून दितले आमी। नमस्कार, हांव श्याम शेट्ये बिल्डर्स अँड डेव्हलपर ह्या कंपनीचो हांव मॅनेजिंग डायरेक्टर आनी सीईओ। My name is Randir Patil. I am working for Shetia Builders and Developer as a project manager. So आमचे actually all over Goa आमचे project चालू हा। बिचोलीम 3 बिल्डिंग्स आहात आमच्यो, प्लस आमचे मांद्रे साइड येवपाची हा, प्लस करसवाडा येवपाची हा, आणि एक प्रोजेक्ट आमचो महाराष्ट्रान चालू हा। आणि आम्ही क्वालिटीचेर मेनली जे स्ट्रेस दिता ते मेनली क्वालिटीचेर। क्वालिटी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस इन शेट्ये बिल्डर्स। आमकां सरान सांगलेलें आहा क्वालिटीचेर मेनली पळयात आणि तेजेर फोकस करात म्हणून। क्वालिटी वायज वचत जाल्यार आरसीसीचे काम आणि आरसीसी कन्सल्टंट हो आमचो परेश गायतोंडे हो कन्सल्टंट आसा, त्याच्या मार्गदर्शना खाली आम्ही टोटल आमचे स्ट्रक्चर आयज पर्यंत जे करीत आयले ते फक्त परेश गायतोंडे ह्याच्या कन्सल्टन्सीच्यारच आम्ही फुडें येता, तातूंत मात सुद्दां कॉम्प्रोमायज करना। हे आमी ब्रांडेड निटको, सोमानी
काजारिया हे टायल्स यूज करता, जॅकवार, हिंडवेअर, फिटिंग, सॅनिटरी, ॲल्युमिनियम सुद्धा जे आसा आमी विंडोज आणि हे आसा ते सगळे जिंदाल आणि बऱ्यापैकी स्टील सुद्धा टाटा जिंदाल हे आमी TMT स्टील यूज करता. म्हणजे प्रोडक्ट वायज क्वॉलिटी वायज एकूच हेतू आसा की हेजे कितें करता ते आमी क्वॉलिटी वायज क्वॉलिटी कडेन न कॉम्प्रोमायज करता. 6 वर्सां जाल्यात शेटये बिल्डर % वास्तूची आमी काळजी घेतलेली आसा. ॲज पर वास्तू आमी हे युनिट बांदता, बिल्डिंगे बांदता आणि लोकां पर्यंत आमी ही एक सेवा आणि कस्टमर सॅटिस्फायड तर आमी सॅटिस्फायड ह्या हेतून आमी शेटये बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्साची भरभराटीक ही सुरवात केल्ली आसा. आणि म्हाका आशा आसा की संपूर्ण गोंयाक आणि गोंया भायरच्या लोकांक जे कोण इन्व्हेस्टर किंवा येवन हांगा रावपाक सोदता शेटये बिल्डर्स तांकां त्यांच्या मना प्रमाणे फ्लॅट, शॉप्स किंवा बंगलो दिवपाचो प्रयत्न करतले आणि सदांच त्यांच्या सेवे खातीर हाजीर आसतले. शेटये ग्रुप फाटली बरीच वर्सां श्याम शेटयेच्या नेतृत्वान एक मोलाचें काम करीत आसा. तांच्या ग्रुपान शेटये बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, हेलो फ्लोरिस्ट, संस्कृती रिसॉर्ट गोकर्ण आणि आता संस्कृती रिट्रीट तोरशा एड जाला. चला तर पळोवया संस्कृती रिट्रीट तोरशा जाल्ल्या हो उक्तावण सुवाळो. Happiness and blessings on this auspicious day and inaugurations of Sanskruti Retreat Tents. May I have the pleasure to welcome the Sethis family. A round of applause for the Sethis family. And I would request Mr. Sethi to have some words to start with this evening. I am very happy to see you all, and I am very much obliged to Prudent Media and Mr. and Mrs. Shetye Group family. I request each and everyone to come here and see our tent and Sanskruti retreat. Thank you very much. It's very good, nice, enjoyable, and cool, calm, full greenery, sides completely surrounding, and also good staff over here, nice cottages, nice rooms, nice lawn, and also restaurant is also pretty good, and also here we can go for trekking also. There are many birds, and also yoga, also spa is there, and also rain is there, rain dance, and also for kids swimming pool is there,
ओके एंड वॉट विल तुमी लोकांक जे पळयता पळय तांकां कितें सांगपाक सोदतले? हांव सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करपा म्हाजी एक हे आसलें मॅसेज दिवपा म्हळ्यार तुमी सगळे हिंगासर एक दीस एक नायट स्पेंड करा. एक न्यू प्लेस जे तुमकां बरें दिसतलें. एकदम बेस्ट आसा. आतां आमी बसलेले भायर तेन्ना आमी जस्ट डिस्कस करतालीं म्हाज्या फ्रेंडाचें वेडींग आसा सो आमी प्रिपेर करपाचें कितें बॅचलर पार्टी वील बी सेलिब्रेटेड हियर म्हणून कित्याक मोस्टली वी नीड अ रेन डान्स आनी स्विमींग पूल रेन डान्स बरो रेन जेन्ना एंटर जातात तेन्ना एक तेंचे ते रेन तेंच्यांनी हें केलां म्हणजे एंट्रन्स एक केला तो एकदम वंडरफूल आसा. प्लस स्पेशली तेंचे रूम्स आसा. रूम्स आर सो ब्युटिफूल बिकॉज द AC सुद्दां ह्या टेंटान ते फिक्स करपाचें आसा म्हणटा. सो इट इज रियली गूड. इवन वॉशरूम्स तर पळोवपाक गेले जाल्यार इट्स रियली ऑसम. हे एकदम म्हाका आवडला कित्याक सो आय एम डेफिनेटली स्पेंडींग अ नायट एंड गोईंग अलॉंग वीथ माय वायफ. हांगा रेन डान्स आसा, टेंट्स आसा, प्लस रूम्स आसा. ओके सो एंटर जाता तेन्ना येता तेन्ना वाटेर दिश्टी पडटा मेन रोडार आसा. सो कोणूय येता वता ताका इजिली तुमी हें करूं शकता, कोणूय हॉल्ट घेवं शकता हांगा. इट्स व्हेरी गूड प्लेस टू स्पेंड ओवर ए नायट. सो इट्स म्हाका तरी खरोच आवडलो. वेल इट्स अ ब्युटिफूल रिसॉर्ट हे आसा ते आनी नॅचरल लिवींग स्टायल आसा हांगासर. नॉर्मली आमी घरान बी रावतात, फ्लॅट्सान रावतात, बट एक स्विस टेंटान रावपाचो एक्सपिरियन्स इज अ डिफरंट कायंड ऑफ एक्सपिरियन्स म्हाका दिसता. आनी अलॉंग वीथ द फूडूय हांगा बरें आसा. दे हॅव ऑल ऑप्शन्स लायक इंडियन, गोवन and Chinese, North Indian food. It's I think family should come and have a different experience one day here. एक फॅमिली आउटिंग करपाक खरेंच बरें आसा. इवन पार्टी बी होस्ट करपाक कोणाकूय रिफर करपाकूय बरें आसा कित्याक पॅकेजीस तांणी सांगल्या त्यो खऱ्योच एक रिजनेबल आसा आनी कोणीय अफोर्ड करूं शकता अश्योच आसा. सो एक क्वॉलिटी टायम स्पेंड करपाक दीस इज द व्हेरी गूड ऑप्शन आय थिंक. हे संस्कृती रिट्रीट जे आसा पळय तोरशा ते खरेंच बरें आसा. सरावंडिंगूय सारकें बेस्ट कशें हांगासर म्हणजे कितें आतां कोण समज दुसऱ्या सायडीन आसता अशें बी आमी ताका अशें हें बी मेळना सारकें म्हणजे बरीं झाडां आनी हें बी तशें कशें व्यू जाल्यार हो एक बरो सारको व्यू कसो. आनी कोण समज डे टू डे अशें कामाकूच म्हणजे बिजी बी आसता जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी हांगासर अशें एक मायंड रिलॅक्स कशें अशें करपाक अशें असले प्लेसीर येवपाचें ही खरेंच बरी प्लेस आसा. आनी हांचे पळयता तुमी हट्स बी कशें अशें आसा लायक समथींग डिफरंट कशें कळ्ळें तुका. सो बरो असो व्यू आनी बरें अशें रावपाक हे संस्कृती रिट्रीट बेस्ट केला तेंच्यांनी. सो म्हाका दिसता सगळ्यांनी येवन हांगासर आपले हॉलिडेज बी स्पेंड करपाचे.
आणि एक डिफरंट एक्सपिरियन्स घेऊन हे पळोवपाचें की काय बरें बांदलां पळय तेंच्यांनी. This is as close to nature as you can get. So they have a lot of facilities over here, a lot of rooms and cottages, a couple of tents and a deluxe tent which is available very close to the swimming pool. They have a rain dance, they have a multi-cuisine restaurant which is amazing. They have all kinds of cuisine which they cater to, as well as spa and rain dance. So the next function or group activity that you're looking for, some Sanskruti is the place for it. And think about waking up to the sound of birds. This is the place to be. Please do come. संस्कृती रिट्रीट हे तोरशे पत्रादेवी या गावात पेडणे तालुका आता नवीन मोपा एअरपोर्ट येता तेका लागूनच आसा. नॅशनल हायवे 66 एका तेकोन संस्कृती रिट्रीट हे नवीन वेंचर आमी सुरू केल्ले आसा. ह्या संस्कृती रिट्रीटात आमचे कडेन 4 कॉटेजीस आणि 5 टेंट आसा. तशेंच हांगा आमी रेन शावर, स्विमींग पूल, बोनफायर, मागीर हायक, ट्रेकिंग, योगा, मेडिटेशन आणि गेम्स आणि गोव्याची एक संस्कृती ह्या दृश्टीन जितले कार्यक्रम आसा ते सगळे कार्यक्रम आमी आयोजित करतले. तशेंच ह्या संस्कृती रिट्रीटात आमी जितले गोव्याच्या सणांक जितले पदार्थ जातात ते सगळे पदार्थ दिवपाचे आमी एक आयोजन करतले. तशेंच हांगा व्हेज नॉन व्हेज अशे दोनूय प्रकारचे जेवण सगळ्या लोकांक उपलब्ध करून दितले. तशेंच संस्कृती रिट्रीट ही प्लेस प्रत्येकाक आणि ल्हाना पासून जाणट्या पर्यंत तेचो लाभ जावपाचो ह्या हेतून आमी तशी प्रत्येकाची एक योजना केल्ली आसा. तशें शाळेंतली भुरगीं आसा तांकां डे टायम हांगा स्वस्त दरात आणि सगळ्या तरेचे जेवण एक बेस्ट डायट प्लॅन दवरून जेवण कशें आसचें हे सुद्दां आमी तांकां दितले. तशेंच जाणट्या लोकांक एक 8 दिसाचो ट्रिटमेंट मेडिकल ट्रिटमेंट वेलनेस सेंटर आसा हे संस्कृती रिट्रीटात आसतले.
हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता आनी प्रुडंट मिडियाच्या विवरांक कडेन एक अशी तेंचे कडल्यान आशा बाळगता की प्रत्येकान ह्या आमच्या नवीन वेंचरात संस्कृती रिट्रीट हांगा एक फावटी तरी येवन पळोवपाचें. तुमी पळयल्या उपरांत तुमकां नक्कीच आवडटलें. आवडलें काय प्रत्येक लोकांक सांगून तुमी प्रत्येकान हांगा येवपाचें. आनी ही जी आमी एक स्कीम घातलेली आसा संस्कृती रिट्रीट, ह्या योजनेचो प्रत्येकान एक उपयोग करून घेवपाचो, जेणे करून तेचे प्रत्येकाक अशें दिसतलें की कितें तरी एक गोंयांत एक पेडण्यात एक वेंचर्स वेलनेस सेंटर आसा. आनी प्रत्येका कडेन परत रिक्वेस्ट करता की एक फावटी तरी सगळ्या लोकांनी सगळ्या गोंयकारांनी प्रुडंटाच्या विवरांनी संस्कृती रिट्रीटात येवपाचें आनी तेचो लाभ घेवपाचो. तुमच्या संस्कृती रिट्रीट तोरशाक बाकी एव्हेन्यूज सारको यश मेळचो आनी तुमचो प्रवास असोच फुडें चालू उरचो ह्या खातीर तुमकां आनी तुमच्या टिमीक शुभेच्छा.